GIDCन खुबसो स्कॅम जाला आनी जेन्ना ते काँग्रेस सरकार येतकीर ते तुमचेर प्रूव करतले म्हणटा. पयले स्वता तो स्वप्न पळयता काँग्रेस सगळे येतलो आनी तो मागीर स्कॅम प्रूव करतलो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हांव ताका सांगूंक सोदतां, मायकल लोबोन ताणें ते स्टेटमेंट केलो आसा की ते कसले स्कॅम ना. सी वी आर गवर्न बाय वी हॅव अ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज. तेजे भायर कसले मागीर डिसिजन घेता द बोर्ड टेक्स अ डिसिजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वी हॅव ऑल द we have GSI, we have GCCI, all the IS officers there, and whatever is taken very clearly. हांव ताका मायकलाक सांगूंक सोदता, तूं आतां इलेक्शन येता लागीं पावता, तूं कितें उलयता ताका कांय खबर ना. यू हॅव लॉस्ट इट कंप्लिटली. आय एम चॅलेंजींग हिम टू प्रूव द एलिगेशन्स अगेन्स्ट मी, एंड इफ कॅन प्रूव दॅट आय हॅव फ्रॉम द डे वन आय हॅव टेकन ओवर द IDC रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तूं प्रूव करूंक शकता की आनी म्हणजे कसले एलिगेशन कसले फ्रॉड आहा न्हू, हांव आय वील रिजायन टुमोरो. अदरवायज टेल हिम इफ इज गॉट द गट्स टू रिजायन हिमसेल्फ. But इट इज नॉट द PDA. ताणें PDA ताणें केलें ते देर आर स्ट्रिक्चर्स अगेन्स्ट द हाय कोर्ट. वेन इज द चेअरमॅन ऑफ PDA, he has taken decisions even without the board meeting, and there are strictures passed by the High Court. There are strictures passed by the High Court that he should not take any more decisions as a chairman. So ते म्हणजे केन्ना अशें जावना आनी केन्ना जावचें ना, फुडें जावचें ना. आनी पयले वेन एज अ चेअरमॅन हावसिंग बोर्ड तशें केन्नाच करून दिवंक ना. आय एम व्हेरी व्हेरी पार्टिक्युलर ऑन दीस थिंग्स. सो आय वॉन्ट टू टेल आमचो एक्स मिनिस्टर एंड उमेदवार, कितेंय उलोवंक ते उलयनाका. तो समज कितें उलोवन तो लोकांक फोटो येता, लोकांचें कितें घालूंक, लोक नो टुडे that what is who's Michael Lobo. When Michael speaks, it's like the gutter flows. He's a gutter basically. He doesn't know what he's speaking. So he should get all his facts, figures properly, and then come with evidence and speak accordingly. त्या खातीर ताका the garbage मंत्री केलो, कचरो मंत्री. What he speaks is like garbage, or garbage thrown all over. That's the reason. And that is blended with his as a minister, garbage minister, coastal minister. There's blending because he's a gutter basically. ग्लेन बाब तो अनेक म्हणटा की ह्या फावटी फूल भारत देश काँग्रेसीचे कॅप्चर करतले. आनी जेन्ना हल्दोनान भोंवतालो तेन्ना म्हटलें की ग्लेनाक ह्या फावटी घरा धाडपाक जाय. तेणें कांयच करूं ना. ते जे रस्ते केल्या पळय ते सगळे इंजिनियरांनी केला, आनी हे नॉट डन एनीथींग इन हल्दोना. मायकल आमचो सरोच उलयत आसता. ताजें कितें जालां न्हू, तो मंत्री जावन आयज तो आमच्या मतदारसंघान आयज तो आयला हल्दोणच्या उमेदवाराक तेंको दिवपाक. आनी तेन्ना तो येता वेता, तो आमचे रोड्स पळयले ताणें, ब्युटिफूल रोड्स, सारके वेल रोड्स, फूल कॉन्स्टिट्युन्सी. ताणें फूल भोंवपाक जाय, आनी ताणें आपल्याच कॉन्स्टिट्युन्सी पळोवंक ना कंप्लीट. आनी तो सरप्रायज, तो मंत्री जावन ताज्यो फायली ताणें क्लियर करूंक शकले ना. पूण ग्लेन टिक्लोन प्रत्येक सगल्यो फायली सगळे क्लियर केल्ले आसा. तें ताका दिवसान ताच्या पोटान दुखता. सो बेजिकली इज वंडरींग एज अ MLA हाव कूड ग्लेन डू ऑल दीस वर्क्स एंड वेन ही कूड नॉट डू. सो तो म्हणटा आतां ते रोडाचें काम करता. रोडाचें काम केन्ना करपाक जाय ना तर. पयले स्वातेर महामारी आयली COVID-19. तेजे उपरांत लॉकडावन आयलें. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर थोडे गांवांक आसले, थोडे हांगा आसले, थोडे कोवीड जाले, थोडे सगळे लेबरर्स 6 जाण आपल्या राज्यान आसले. सो ऑल दीस कन्फ्युजन वॉज देर. तेजे उपरांत थोडे सायक्लोन जालें. सायक्लोन वॉज देर, अफेक्टेड बाय सायक्लोन. ती खूब त्रास जाले गोंयभर. आमच्या मतदारसंघात खूब पोल पडले, झाडां पडले, भरपूर. डेट टायम विदीन 3 days डिक्लेअर्ड एवरीथींग. तेजे उपरांत पावस पडलो. रेन्स वर हेवी दीस टायम. इट वॉज डिलेड. पूण वर्क ऑर्डर खूब वर्क ऑर्डर म्हज्या हातीन आसले. आनी त्या खातीर आय हॅव गॉट ऑल द वर्क्स टुडे. यू कॅन सी आमचे मदर भोंवता सगळे आमचे कामां सगळे क्षेत्रांनी जावंक आमचे रोड्स, मे बी बांद्स, भरपूर बांद्स हॅव डन. बांद्स वर निग्लेक्टेड फॉर सो मेनी इयर्स. हांगा पर्सन डेप्युटी CM जावन गेलो हांगा फॉर मेनी इयर्स, बट बांद्स वर निग्लेक्टेड.
म्हजो फर्स्ट लक्ष आसलो बंदाचेर आनी ते बंद हांवें रिपेर केल्ले सो दॅट आमचे फार्मर्स तांचे फुडलें जनरेशन कॅन टेक एडवांटेज एंड दे कॅन गेट इनवॉल्व इन एग्रीकल्चर. मागीर लायट इश्यूज लॉट ऑफ वायल्ड लायफ बीन सॉर्टेड आउट. आय बीन सो मेनी अपग्रेडिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स, न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स, खूब अंडरग्राउंड केबलिंग 30 ते बी काम केल्लें आसा. आनी ताजे भायर ऑलमोस्ट माय फायल इज मूव टू डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी इन द सेक्रेटरी ऑलमोस्ट 120 crores एज ऑफ टुडे 11 kV. तो एक हांव फुडें करून घेतलो एंड इट वील बी ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द इश्यूज वील बी सॉर्टेड आउट. ताजे भायर वेगळे क्षेत्रांनी भरपूर कामां जालीं ऑलमोस्ट द ट्यून ऑफ 100 crores. सो हे मायकलाक आयज तो सारको अवेलेबल जाला. इज अ फ्रस्ट्रेटेड मॅन एज आय से. तो खबर ना तो म्हणटा बार्देज जो सगळे बार्देज आपल्या ताब्यात हाडटलो. टेल हिम टू टेक केअर ऑफ हिज ओन स्टेट फर्स्ट इन कलंगूट. ताणें फॅमिली राज केल्लें आसा, फॅमिली राज. आपल्या बायलेक त्या वटेन बसयला, हांगा बसयला. ताजें कितें जालां न्हय मायकल बाब, हुशार तो समजता. चड हुशार इज नॉट गूड, ओवर स्मार्ट इज नॉट गूड. ताजे एक प्लॅन आसलो भारतीय जनता पार्टीक धोको दिवपाक. सगळे तो आमचे बाब जयेश सलगांवकाराक, रोहन कॉन्टे सगळ्यांक धरून करून तो यू वॉन्टेड टू बॅक स्टॅप. आयज ताका पक्षान आमच्या भारतीय जनता पार्टीन ताका वयर हाडला, ताका मंत्री केलो, सगळें केलें आनी तो रावलो सगळे येवन उडी मारपाक. पूण जे तेन्ना आमचो जयेश सलगांवकार भायर सरलो आनी ताजे उपरांत रोहन भायर सरलो, his whole plan got destroyed. So he was a madman. एक सोनो पिसो तो कसो जालो तो नको, and ego hit him very badly. And now he doesn't know what to do. So now ताजे भायर फुडें एक उमेदवार आमचो बाब तारक अरोलकार, रेसन कावन्सिलर, ताका इतलो चोडून गेलो, ताका घातलो त्रासान. बाब रिजिनल ताका घातलो त्रासान. Now he's a new entrant in the party. And the Congress are watching him. Opposition leader is watching him as to what he is doing. कोणाचे परमिशन या कन्सल्टेशन केन्ना आपले ओन डिसिजन घेवन त्या दोगां जाणांक घातले त्रासान जाणा. सो दीस इज एक्झॅक्टली वॉट इज अवर मायकल लोबो. सो मायकल लोबो शूड टेक केअर ऑफ हिज ओन बेस्टन. ताका गरज सांगपाचें ना आनी डेव्हलपमेंट कांय करूंक ना आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट करूंक ना म्हणटा तो. ताणें स्वता आपलें ओन डेव्हलपमेंट केल्लें आसा. कसलें डेव्हलपमेंट? कलंगूट पळयत बसत. आयज कलंगूट टुडे इज अ नोन, Kalangut beach is a known beach. It's on the plan, on the world map as a tourist destination, and also Kolwa beach. Wherever business is there. Today you see what is happening. Anyone who goes is not a beach anymore. Then increase in prostitution, increase in drug trafficking, atrocities on women. Kalangut, Kandoli, and complete Dongur, सगळे शेतां काबर केल्ले आसा. ते कित्याक दवरल्या ते मात ब्युटिफूल. इट्स वन ऑफ द नोन ऑन द वर्ल्ड मॅप कलंगूट बीच. बीचार सगळे कन्स्ट्रक्शन हाडली, ओडीपी केले, ओडीपी करून पिडे केली. विथ अ फ्यू लोकांक पडून सांगलें न्हू हे तुमकां फायदो जातलो. थोड्यांक फायदो जालो ना म्हणना, पूण व्हडलो फायदो आपले करून घेतले ताणें कंप्लिटली. आनी सगळे भायल्या लोकांक हाडून, दिल्लीकारांक हाडून ताणें आयज कलंगूट काबार केल्लें आसा आनी कांयच दवरूंक ना. आयज आमचो उमेदवार हो भारतीय जनता पार्टी, एक बरो उमेदवार, स्ट्रॉंग लिडर, आयज जोसेफ सिक्वेरा आयज भारतीय जनता पार्टी दिल्लो आसा. आतां ताका इज गॉट अ कोल्ड फीट नाव एट द मोमेंट. Because he is a leader who is last 3 decades he has been working as a sarpanch, 2 decades, and last 10 years as a punch, and he is doing a good job. So Michael Sazmula ki ते कोणच आसचो ना. लास्ट वीक भायर सरलो सगळे थोंड जातले. no one will have the guts. असो वेता ते पयशे उडयता, ऑफरी करता, म्हाका कॉल जाता आमचे वेता कार्यकर्ते अशे. ही गोज टू 5 members, आय एम ऑफरिंग यू 10 lakhs, 15 lakhs, XYZ. But no one is believing him. ताका खबर तो एक तो उलयता तो दुसऱ्याक करता. आनी हेचेर पयशे हाडला. इवन आय एम एन MLA.
We are colleagues basically. You check, you go on the Google, you go on the आमचे लोकांक ते आमकां हें दिवचें पडटा कितें म्हणटा तें आमचे balance sheet accounts. You see his rise and you see Glen Ticlo's rise. ताणें पळयलें आमच्या मतदारसंघान आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अ ब्युटिफूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. इज लायक अ वर्जन कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो रावला अशें की आयज हांगा येवन तो उमेदवार आमचो आसा न्हू तो बाब एडवोकेट कार्लोस सगळे ताका पयशे उडोवन तो जिखून हाडून सगळे काबार करून दवरला. आय एम टेलिंग यू ही इज ओन्ली एक तो मुखाडो म्हणटात न्हू मुखाडो आमचे उमेदवार आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेस एक आसा तो ताजेर एक फेस मास्क आसा मुखाडो म्हणटात ताका ते मुखाडो काडीत जाल्यार आमकां मायकल लोबो दिसतलो आनी तो रावला आल्दोना कशें ते डिस्ट्रॉय करतलो ओडीपी हाडटलो म्हाका बी सांगता तूं कित्याक करना पीडीए कित्याक करना आय सेड ना गरज ना. I want my constituency for posterity, for the future of my generation. Let it be as it is. My people don't want my hills and fields to be destroyed. Guys, Kalangut, एक बाय मारतो एक बाय मारता I live there. बाय कुसली बाय. The TDS is almost 280, 300. इंचोरे इंचे बेळटात कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर काय ना बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग लोकांक हाडले हे घेतले ते केले पयशे केले. That is all is focused on. And आयज तो पयशे तो वचूंक सोदता आनी तो फुडली नखेत्र पळयता. देव आसा देव न्हिदोंक ना आमी तरी न्हिदतात आमी जॅम करतात देव न्हिदोंक ना. ही वील कम टू नो ऑन द 10th of March. We will come to know when the results are out. And all the 7 seats of Bharatiya Janata Party will come, all the 7 seats of Bhartis will come to Bharatiya Janata Party. That is for sure. And will form a government in majority.